वाघाचो म्हादय वावर आसा हें गोंय सरकार मानपाक तयार ना। म्हादय वाठारांत वाघाचें वास्तव्य आसा म्हूण मेळिल्ले पुरावे फावो तितले ना अशें मंत्री एलिना साल्ढाणान स्पश्ट केलां। म्हादय वाठार वाघ राखीव वाठार करतलो जाल्यार आनीक पुराव्यांची गरज आसा अशें एलिनान उलोवन दाखयलां। म्हादय वाठारांत वाघांचें अस्तित्व आसा काय ना तें पळोवपाक रानां खातें ऑक्टोबराच्या अखेरेक सर्वे सुरू करपाचे आसात अशें एलिनान स्पश्ट केलें। म्हादय वाठारांत वाघाचे फोटो मेळूनय गोंय सरकार आनीक पुरावे सोदता। मेळ्ळ्यात ते फोटो फावो तितले पुरावे जावंक शकनात अशें तांचें म्हणणें। म्हादय वाघ वाठार करपाक हो वाठार वाघाचें घरूच हे पयलीं सिद्ध करचें पडटलें। I think Goa is very happy and excited that the tiger has been sighted, but we need more such evidence, more sightings, okay? Maybe more pug marks or whatever, so that we can be 100% sure, and then we'll do what has to be done. I think the government is also for it, but immediately without enough evidence we can't jump to conclusions. But if we are lucky and really we have the tiger residing at the Madai Wildlife Sanctuary, then definitely. म्हादय खरेंच वाघाचें घर आसा काय ना तें सोदपाक रानां खातें ऑक्टोबराच्या अखेरेक सर्वे सुरू करपाचें आसा। Even CM is for it, provided we are 100% sure. Because what CM feels is that more evidence is needed. I feel the same also. But if we have enough evidence, definitely we are for it. Are we going to conduct any study? Yeah, we are going to start further study from end of October. सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। केंद्र सरकारान देशांतली बेकारी आनी गरिबी कमी करपाच्या हेतान पंचायतीक चड अधिकार दिवन रोजगाराची संद उपलब्ध करपा खातीर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार येवजण सुरू केल्ली। मात साश्टींतल्या पंचायतींनी हे येवजणेचो मातूय लाव घेतलो ना। कांय कडेन तर निधी परत धाडचो पडलो। पळयात समीर भटाचो रिपोर्ट। केंद्र सरकारान गरिबांक रोजगाराची संद मेळची म्हूण ग्रामीण रोजगार येवजण सुरू केल्ली। ह्या येवजणेंत पंचायतीन बेकार मनशाक वर्साक 100 दिसाचें काम दिवपाचें आसता। कामाचो मोबदलो म्हूण ताका 178 रुपया दिसावडो दिवपाचो आसता। उत्तर गोंयांत ह्या येवजणेचो कितें फायदो जालो नकळो, मात दक्षिण गोंयांत साश्टी तालुक्यान 35 पंचायतींनी ही येवजण जाय तशी चालीक लायिल्ली दिसना। गोंयांत सध्या 350 ते 500 रुपया दिसावडो आसा। आमचे 364 लेबर आसात एनआरजीचे, सो तितले आमचे 10% येतात कामां, कित्याक रेट एकदम कमी आहा। 178 एक मनशाक मेळटात, वातावरणा गांवांत बायलांक मेळटात 300 रुपया आनी दादल्यांक मेळटात 500। लेबर आहे ते सिजनल काम आहे, सिजनल तांकां मायज रेट मेळटा ते वयताय, ते ऑफ सिजन आसता काम करपाक पडटा, म्हणटा तांकां घेवन मेळटा तेन्ना काम कंप्लीट केलें। दिसावडो कमी आशिल्ल्यान कोणूच कामाक येवपाक सोदिनात अशें पंचायतीचे पंच म्हणटात। प्रश्न हें जाता की 170 पर डे पेमेंट घेवपा मनीस नाय, कोण नो टेकर्स ऑन दॅट पेमेंट। त्या पेमेंटाचे आज प्रेझेंट या वेजीस मिनिमम चलताय तुगेल्यो 350। पंचायतींनी कामां करपा खातीर नोंद केल्ले लोक म्हणटात दिसावडो परवडना, भायर काम केल्यार चड पगार मेळटा। ते ह्या कामां येवंक तयार ना, कित्याक हिंगासर 178 रुपीज दिता म्हणटा ती करूंक तयार ना। पगार आमकां सारके 157 आहले ते आमकां ते पावना न्ही पगार ते। ओली पंचायत वाठारांत नेमिल्ल्या निरीक्षकानूच लोकांची दिशाभूल केल्ल्यान 2 लाख रुपयाचो निधी पंचायतीक परत धाडचो पडलो। तो रिफंड केला आमी फंड, फक्त तो फंड युटिलायज करतलो जाल्यार आमकां लेबर डबल करून 2 दिसाचें काम करून 1 दीस फारीक करपा पडटा। सो दॅट इज सम कायंड ऑफ फॉर्जरी। सो एक लास्ट बॉडीचेर इमेज जाल्ली रॉंग केलो म्हणून सगळे अशे पयशे खाता आनी सो आमकां ते इमेज आमचेरय करपा नाका, सो आय रिफ्यूज। समीर भट प्रुडंटा खातीर। पंचायत वाठारांत चलपी बेकायदा बांदकामाची पळोवणी करपाक वतना सरकारान पंचायतीक सुरक्षा दिवची अशी मागणी साश्टीच्या सरपंचांनी केल्या। गट विकास अधिकाऱ्यान उत्पन्न दाखल्याक प्रतिज्ञापत्राची गरज ना असो आदेश काढला, ताकाय सरपंचांनी विरोध केला। शेनवारा सालशेत ब्लॉक सरपंच फोरमाची सांज जुजे द आर्यालांत बसका जाली। पंचायत वाठारांत बेकायदा बांदकामां चलतात। ह्या बांदकामाची पळोवणी करपाक वता तेन्ना वाद जातात। ताका लागून सरकारान पंचायतीक सुरक्षा दिवची अशी मागणी सरपंचांनी केल्या। तशें निवेदन दक्षिण गोंयच्या पुलीस उप अधीक्षकाक बेगीनूच दिवपाचें थारायलां। Protection that has to be provided
to the panchayat members, especially the sarpanch, whenever they undertake work in the village panchayats, panchayat area, as well as the time of inspection. Sarpanch goes for inspection. There are fights that take place, and the members as well as the sarpanch is put into risk. So it has been decided to meet the deputy superintendent of police today. That is on Saturday evening. We are going to meet him, apprise him about this particular situation. उत्पन्न दाखल्याक पंचायतीन प्रतिज्ञापत्र दिवपाची गरज ना असो गट विकास अधिकाऱ्यान आदेश काढला. ह्या आदेशाक पारोड्याच्या सरपंचान विरोध केला. व्हिडिओतल्यान एक सर्क्युलर आयला इनकम सर्टिफिकेटी म्हणतो पंचायत कन्सर्न करपाक गरज ना, सरपंचाकय नाका आनीक एफिडेविट नाका म्हणतो. हांव म्हणटा कितें एक गव्हर्मेंट सर्वंट कोणी आयलो आनी आपल्या अमक्या हाजी इनकम सर्टिफिकेट दी म्हणलें, ताजेर आमी सायन मारले जाल्यार आमचो वालोर फाल्यां कितें उरलो, फाल्यां आमी घर वचचें पडना तो गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्यार. तेन्ना हांवें आमगे मेंबरां हे सेक्रेटरीन म्हाका दाखयलें तेन्ना हांवें सेक्रेटरी सांगलें हे मिटिंगेक घाल आनी हे आमी भायर हाजेर अपोज करया म्हूण. कित्याक एफिडेविट नासतना हाजे पयलीं एफिडेविट सगळ्यांक घेतलें आनी आतां कित्याक नाका. कोण मनीस त्या वार्डांत म्हणटा त्या वार्ड मेंबराक खबर आसता कितें म्हणटा, ताका विचारपाकूच जाय न्ही कितें जाल्यार म्हूण मुगे जाल्यार हाजेर सा स्ट्रेट ऑब्जेक्शन आहा. समीर भट प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.